नमस्कार गोंयकारांदो, हांव मेलबर्न उलयतां चांदोरसून. हो व्हिडिओ काडपा कारण म्हणल्यार 26 हिंगा ग्रामसभा जाल्ली नोव्हेंबराचे चांदोर पंचायतींक. आनीक हांवें प्रपोजल घाल्ले ते तेणी एक्सेप्ट करूं नाय. आमकां हिंगा इगोज जे तेणी इंटिमेशन दिल्लें, सो म्हाका ती मॅसेज पावना, कित्याक हांव पावना मिसा वचपाक. सो म्हाका ती खबर पळय मेळ्ळी केदोना VDC मिटींग जाल्ली 24. सो हांव एक VDC मेंबर आहा. सो तेदूच म्हाका कळ्ळें की ग्रामसभा आहा म्हणून. जेन्ना हांवें क्वेश्चन केलें तेदोना, सो तेणें म्हाका सांगलें 26 ग्रामसभा आहा म्हणून. ओके म्हणून सांगलें. आनीक तुमी VDC ग्रुपान कित्याक घालूं ना काय चालें. सो एवरी पंचायतीन कितें पळय हें जाता, मिटींग जाता, कितें जाता, तेणी ते VDC ग्रुपान घालपा जाय. कित्याक VDC इज अ विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी. सो तांकां पयलीं तेणी मॅसेज दिवपा जाय. सो वॉट एवर तेणी मागीर तेणी घायलें. आनीक आफ्टर द VDC मिटींग काबार जालें तेन्ना मागीर हांव घरा वचून हांवें तें प्रपोजल बरयलें. सो आय हॅड अरावंड 10-11 प्रपोजल्स. ओके, तातूंत हे प्रपोजल घाल्ले हांवें. सो हांवें ते वॉट्सॅपाचेर तांकां प्रपोजल धाडले आनीक इट वॉज 2 days टायम, 2-3 days टायम. सो ग्रामसभा वॉज 26. आमी ग्रामसभा एटेंड जाले. सो ग्रामसभा एटेंड जाल्ले हांवें तांकां मोदें एक क्वेश्चन घायलो की ऑक्टोबरान जावपा आहलो मिटींग, नोव्हेंबरान कित्याक जाता. सो एकलो पंच म्हूण लावलो ही मिटींग केन्ना घेवपा जाता, पंच ऑफ द पंचायत. सो हांवें म्हणलें ओके फायन, कंटिन्यू कराय. सो ही मिटींग मागीर काबार चल्ली आनीक जाय जाणांय तेणें पॉयंट्स घेयले. आनीक मुगे पॉयंट घेवूं ना. लास्टाक डेप्युटी सरपंच अंजेला उबो रावन वोट ऑफ थँक्स दिवपा लागले. सो हांवें इंटरप्ट केलें आनी सांगिल्लें मुगे पॉयंट्स कित्याक घेयले नाय. सो त्या म्हणलें तुवें वॉट्सॅपाचेर धाडय. सो वॉट्सॅपाचेर धाडय म्हणटरीच हांवें सांगलें तांकां वॉट्सॅपाचेर येयला ना. तो म्हणलो ना तूं ईमेल धाडपा न्हू. त्या पॉयंटार सेक्रेटरीन म्हाका सांगिल्लें तशें ईमेल धाडपा न्हू म्हूण. हांवें ताका विचारलें पंचायत राज ॲक्ट बुकाचेर एलावड आहा, हें आहा, क्लॉज आहा की आमच्यान ईमेल धाडपा जाता काय म्हूण. तो म्हणलो ना. सो ही डिनायड हीज ओन स्टेटमेंट. धाडपा पंचायत ईमेलाचेर धाड म्हणटा आनी मागीर सांगता तेजें एलावड ना म्हणून. सो ताका दिसा खबर ना. सो तूं मुगे पॉयंट्स घेवं नाय म्हणटरीच हांवें तांकां विचारलें फॉरगेट अबावट द अदर पॉयंट्स म्हणून सांगलें. आनी एक पॉयंट आहलोलो फार्मर्सां लागून आमगे थिंग शेतां उदक येना आतां 4-5 वर्सां जालीं. सो लोक फकत पावसान शेत रोयता, बाकी टायमार तांकां शेत रोवपा मेळना. आनी हांवूय एक शेतकामतीच. सो मुगेलो तो प्रपोजल आहा तो गांवच्या लोकां पासत तो शेतां लागून तुमी कित्याक घेवं नाका हांवें विचारलें. तुमकां नाका लोकांनी शेत रोयल्लीं. गोवमेंट म्हूण सांगता शेत रोय सगळीं, जाल्यार तुमी सांगताय तुमी आमी प्रपोजल धाडटाय ते घेयनाय. एक तुमकां नाका आमी शेत रोयलोलीं, हें हांवें तांकां विचारलें. सो तांकां जबाब ना जालो. सो हांवें मागीर निमाणें म्हणलें आमगे एक पंच आहा, तो पंच आमकां सांग इन्फॉर्मेशन दिना, बाबाजीन फियल डायस. ओके, तेणें तरी आमकां पयलें तें इंटिमेशन दिल्लें जाल्यार सगळें प्रपोजल ते घेता आसलोले. हांव कडेन वॉट्सॅपाचेर ईमेलाचेर नाल्यार हांव हार्ड कॉपी हांव पंचायतीन दिता आसलोलो. सो हांवें ताका म्हणलें बाबा तूं हो पंच आहा आमगेलो हो आमकां कांय इंटिमेशन दिना म्हणून. सो मागीर ग्रामसभा हें जाली. सो पंच मागीर येयलो आनी म्हाका अशें करून धुंगोडपा लागलो. हें हांवें पयलीं आयकलोलें की मेलबर्न हूंय पंचायतीन सगळें स्वता येता, कित्याक हांव गांवच्या लोकां पासत वावरतां, म्हजे पासत न्हू, हें गांवच्या लोकां पासत. हें विलेजी डेव्हलपमेंट टू सेव द आयडेंटिटी ऑफ चांदोर विलेज, टू बी अ गूड हेरिटेज विलेज एंड टू बी अ पिसफूल विलेज. सो तो म्हाका भायल्यान धुंगोड विचारता की तुगे कितें जालें गांव हूंय. सो तितून मोदें लोक येयला आनी ताका सायडीक काडून लागलो. हिंग पंचायती कॅमरा शुटींग, विडियो शुटींग ना म्हणल्यार हिंग पुलीस ना, जाल्यार हांव हें आतां कंप्लेन घातलो जाल्यार म्हाका सेफ्टी कितें आहा, म्हाका प्रूफ कितें आहा की तेणें म्हाका एसल्ट केलो म्हणून. पुलीस आसल्यार तो सांगतालो वय थिंग झगडी जाल्यो म्हणून. ओ कॅमरा तरी शुटींग आहलोलें, विडियो शुटींग आहलोलें जाल्यार थिंग कोटा आहलो न्हू बाबा हिंग कितें इन्सिडंट जालें तें. सो थिंग कांय सेफ्टी ना. ऑन वॉट ग्रावंड्स हांव पुलिसां वचोन FIR कोत्तलो, कित्याक म्हाका ऑलरेडी थ्रेट येयल्ले पयले की हांव सुबेज कोता आनी हांव हूंय चोड कोता. कित्याक हांव गांवच्या लोकां पासत RTI आनी डॉक्युमेंट काडटा न्हू. सो ते तांकां त्रास जाताय आसतले, बिकॉज तेंगेले पळय हिडन सिक्रेट आहाय ते भायर सोदताय. सो तो म्हाका थ्रेट कोता. हेका लागून आतां म्हाका सेफ्टी कांय ना, म्हाका प्रूफ कांय ना. सो हांवें मागीर कितें केलें, सो आय हॅव टू
टेक सम एक्शन अबाउट इट. हो आत म्हाका कोता फाल्यां आनी कोणाक मारूंक वयतलो. आं पयलीं सद्या ह्या लोकांक इन्फॉर्मेशन दिनाय सारकें बाबा कितें आहा तें पंचायतीक आनी वयले हे भाशेन दादागिरी कोताय म्हणटरी दॅट मिन्स हे कोताय तें जालें दादागिरी राजी. आं आमकां नाका हे भाशेन जालो आमगे पंचायत पिसफूल आसपा जाय, पंचायत वेल एड्युकेटेड आसपा जाय आनी पंचायती तांकां पंचायत राज एक्ट रुल्स एंड रेगुलेशन खबर आसपा जाय. सो हांवें कितें केलें हांवें मागीर एक कंप्लेन गायलें, एक व्हिडियो गायलें आनी थंयचंय ओके आनी एक गायलें डायरेक्टर ऑफ पंचायत, डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायत ओके आनी एक गायलें मारगांव मायना पुलीस स्टेशन कंप्लेन ओके. सो हांवें कंप्लेन गायली आनी एक डायरेक्टर ऑफ पंचायती वयतलें पेन्जीम. सो हांव चोयतां की तेणी एक एक्शन घेवचें मुगे पंचायतीचे फॉर मिसबिहेविंग वीथ द विलेजर्स फॉर पुटींग अप देयर प्रपोजल एंड ते रॉंगली मिसगायड कोताय म्हूण लोकांक ओके. हितून पंचायत मिनिस्टरूय हा मुवीन गुदिनो तेणें हेंचेर एक्शन घेवचें. वाय हे कित्या लोकां पासत बरे भाशेन हे ग्रामसभा हें कोनाय ओ कितें फॉर्मेलिटीज कित्याक कंप्लीट कोनाय ओ वॉट एवर कितें पंचायती राज एक्ट प्रमाणे आहा ते पंचायत मिनिस्टरान तेंचे डिमांड करून एक्शन घेवचें ते कित्याक फॉलो अप कोनाय ते ओके. हेजेर हांव म्हगेलो हे व्हिडियो सोंपयतां. पूण आनी एकूय सांगूंक सोदतां हितून की म्हाका आयकूं येता की स्टील म्हाका थ्रेट्स आहाय म्हूण. सो थ्रेट्स आहाय म्हणटरी फाल्यां म्हाका कितें तर जालें जाल्यार फॉरएवर हेजें हांवें मेन्शन केल्याय त्या नांवां आनी पंचायत will be responsible if any attack comes for me, for my family or for my assets. Okay, anything मी असली वस्तू कितें डॅमेज जाली हे पंचायत रिस्पॉन्सिबल आसतले. सो हें म्हणून हांव हें सोंपयतां आनीक सगळी ही मॅसेज सगळे आमगे चांदोरच्या पंचायतीक न्हू हे आख्ख्या गोंयच्या पंचायतीकूय की बरे भाशेन तेणी हे रुल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करचे आनी गांवच्या लोकांक बरे भाशेन सेवा करची म्हूण. थँक्यू वेरी मच.